तुका जेजू आयच्या दिसा पासत अशा वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आयचो दीस आमकां फावो केलेल्या पासत आनी ह्या भाव भयणाकूय दिलेल्या पासत तुका आर्गायता तशेंच सोम्या तुका आर्गायता आमी कितें उलयतलीं कितें करतलीं तें ह्या पोरचेक कितें जाय इम्पॉर्टंट तेंच तूं आमकां शिकयताय म्हूण तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या आनी आमी उलयता तें आमी न्हू पूण तूं आमच्या तोंडासून उलयताय म्हूण तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या जायतें कितें आमकां तो पवित्र आत्मा शिकयता तेंच आमी उलयता म्हूण तुका आमी आर्गायता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 थँक्यू जिजस आमी म्हणटा न्हू उपास करूंक जाय उपास आयज आमी उपासा वरवीं शिकोवया आमकां जेजू कितें सांगता आमकां कसलो उपास आमी करूंक जाय हांवूय करताली कसलो उपास तोय हांव म्हाज्या टेस्टिमनी सांगतली तुमकां आमी आयज पळोवया उपास कसलो आमी करता तो आनी देवाक कसलो उपास मानता तो आमी पळोवया मॅथ्यू 6:16 पळोवया कितें म्हणटा देव आमकां तुमी उपास करता तेन्ना डोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवून न्हय पूण उपास करता म्हणून लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काळोख घालता कितें म्हणटा आमकां उपास कसलो म्हणटा डोंग्या भाशेन म्हणटा खंतीचें रूप घेवन आमी घेता न्हू आयज म्हाजो उपास अहे चितीन रावता न्हू उपास आसता तेन्ना कोणाक पळयलां तुमी कशी आसता ती दाखयता न्हू सगळ्या संवसाराक आपूण उपास केला म्हणून न्हू तसलो उपास जेजू जाय म्हणटा आमकां खंती बरीच तसलें रूप घेवंक कळना आमी तुमी उपास करता तेन्ना डोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवून न्हय पूण आपूण उपास करता म्हणून लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काळोख घालतात हांव तुमकां खरेपणी सांगता त्यांनी आपली मजुरी घेतली कितें म्हणटा तोंडार आमचे काळोख आसता न्हू उपास करता दिसा मागीर आमकां कळटा न्हू हेंच्यांनी आयज उपास हेकाचो आयज उपास दिसता गो म्हणटा हेच्या तोंडार काळोख आहा आयज म्हणटा कळटा न्हू तेका लागून आमी कसलो उपास असलो तोंडार जाता उपास करपाचो ना न्हू हांसत्या तोंडार आनी उपास करता दिसा कितें करूंक जाय आमी आत्म्यांक आमच्या चड फीड करूंक जाय देवाचें उतर आं आमी कुडीक आमचें एक दीस कुडीचें जेवण सोडटा न्हू उपास करता तेन्ना कुडीचें जेवण सोडटा आमी आनी आत्म्यांक कितें दिता काळोख दाखयता न्हू आमी सगळे तोंडार आत्म्यांक कितें मेळटलें आमच्या ते दिसा तुमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर चड आयकूंक जाय आनी चड त्या आत्म्यांक जेवण दिवंक जाय सकाळीच तुमकां सांगलेलें न्हू भयणीन एक टायराचें एग्जाम्पल दिल्लें न्हू टायर आमची कूड सांगलेली आनी आत्मो सांगलेलो न्हू आनी जेन्ना तो टायर आमचो पंक्चर जाता तेन्ना कितें जाता कळटा न्हू आमकां आमी खंय तरी वीक पडल्या वीक जाली म्हणटून कितें जाता आमचे आंगार चलूंक शक्ती ना आत्म्यांक जेवण दीत जाल्यार कूड आमची जैत व्हरूंक शकता कालूय शिकला न्हू आमी भयणीन शिकयल्लें काल हय तें शिकयलें न्हू 3 जाणांक दाखयलें आमकां
स्पिरीट सोल आनी बॉडी म्हणून दाखयल्ली. ते कितें तें आमचें सगळें आमकां इम्पॉर्टंट तें सगळें तें आमी परत परत टॉक आयकूंक जाय कित्याक ते आमचे सगळे गरजेचे टॉक आमकां आमच्या जिवितान. हें तर आमच्या जिवितान ना ह्यो तिनूय वस्ती जाल्यार आमी अस्कोत आमकां फुडें वचपाक जावचें ना. ताका लागून आमी उपासूय करता तेन्ना आमी डोंग्या भशेन करच्यो न्हू म्हणटा. आनी आमकां मजुरी आंगरूच मेवळी म्हणटा. कित्याक आपणी सगळ्यांक सांगलें आनी तोंड कांय केल्लो लोक म्हणटलो न्हू उपास म्हणून कळ्ळो गो तुजो म्हाका. मागीर आमी कितें तांकां मजुरी मेवळी न्हू चान्स मेवळो तांकां उलोवंक न्हू. मागीर ती मजुरी म्हणटा ती आंगरूच घेतलय तेन्ना आपली मजुरी. पूण तुमी उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडच्या खातीर तुज्या माथ्यार तेल लाय आनी तुजें तोंड धू आनी जो गुपीत केलेल्या पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. कितें म्हणटा आमी उपास करना तेन्ना कितें म्हणटा तो लोकांक न्हय म्हणटा गुपीत आसले तुज्या बापान पळोवंक जाय म्हणटा. तुका बाप आनी तुवें पळोवंक जाय म्हणटा हें गुपीत मागणें तुजें उपासाचें. लोकांक दाखोवंक न्हू म्हणटा लोकांक दाखय तुवें म्हणटा कितें जाणाय ह्या संवसारानूच ती मजुरी घेतलय तुजी. म्हणजे तुवें हांवें उपास केलो ती मजुरी तुवें आंगरूच घेतलय म्हणटा. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय आनी आमी ती मजुरी घेवच्या परस कितें करूंक जाय आमी बाप आनी हांव दोगूच जाणा कोणाक कळोवंक कळना तुजो आयज उपास आहा म्हणून. तुजो उपास आहा म्हणून कोणाक कळोवंक कळना कित्याक तूं आनी बाप हांवूय करतालें उपास. फ्रायडेचो म्हाजो सारको उपास आसलो आनी पासांक कितें खावपाचें पोटा न्हू पोटाचें सारकें. आनी फ्रायडे सारको उपास आनी कितें जालें म्हणून कोणागेर गेली न्हू रिक्वेस्टाक गेली कोणागेर विजिटांक गेली तांकां कितें सांगचें पडटालें तूं कित्याक जेयनाय गो उपास म्हाजो हांवें मजुरी आंगरूच घेतली म्हाजी. ताका लागून मागीर फुडें सांगतलें हांव कित्याक उपास सोडला तो हांव फुडें सांगतलें तुमकां. आनी ताका लागून मजुरी हांवें आंगरूच घेतली म्हाजी. लोकांक सांगलें न्हू म्हाजो उपास हांव आयज जेयना कित्याक जेयनाय गो उपास संवसारान मजुरी घेतली. बापान कितें सांगलां आमकां उपास को सांग जावो तूं आनी बाप दोगूपीच सांग जावो म्हणटा तो. म्हणजे तूं तें कोणाक सांगपाचें ना. कोणागेर गेल्यार आमी तेंच्या फुड्यान खावपाचें कितें कित्याक तुका सांगलां बाप आनी तूं गुपीत. आमी लोकांक सांगून मजुरी घेतली म्हणटा तो आंगरूच. हांवें संवसारान घेतलेली मजुरी सगल्यांक सांगून उपास करून. आनी कितें म्हणटा तो तुमच्या माथ्याक तेल लाय आनी तोंड तुमचें धू. आनी तेल लाय म्हणजे कितें आमी तेलान माखलेली आहा न्हू आनी तोंड धू म्हणजे कितें तुमचें तोंड शायन जावंक जाय उपास करता ते दिसा. म्हणजे तुमी देवाचें उतर आयकून तुमचें सारकें क्लियर जावंक जाय तो तोंड धू म्हणजे तुज्या तोंडान आसणें आसूंक जाय. कोणी तुमकां पयलें जाल्यार आसतो तोंड मागीर कळोवंक कळना तांकां आमचो आयज उपास आहा म्हणून तशें आमी तें म्हणटा तो देव सांगता तोंड धू म्हणटा तें. आनी तुजी आनी तो जो गुपीत केलेले पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. कोण दितलो आमकां कोणाची मजुरी जायी संवसाराच्या लोकांची उपास केलो म्हणून सांगपाक काय आमकां बापान दिवंक जाय मजुरी बापान दिवंक जाय. ताका लागून बाप आनी हांव न्हू दोगांच आमी गिफ्ट ऑफ टंग तूं सांगला न्हू सकाळीं गिफ्ट ऑफ टंग कोण बाप आनी तूं. ही भाशा कोणाक कळना सैतानाक कळना सैतान कन्फ्यूज जाता. जायतो लोक म्हणटा ही गिफ्ट ऑफ टंग बायबलान ना म्हणटा बिलीव करिना बायबलान ना ती. तुमकां कोणी जाय तुमी आतां कोटेशनां येल्यात न्हू बरोवन खंय आसा कितें आसा तें तुमी तांकां दाखोवंक जाय. हे बायबलान आसा गिफ्ट ऑफ टंगाचें बरयल्लें आसा बायबलान दाखोवंक जाय तांकां तुमी शिकयला ती कोटेशनां आयला ती. थँक्यू हॉली स्पिरीट थँक्यू जिजस. आतां आनी पळोवया आमी कितें आतां आनीक आमकां उपास कसलो देव सांगता तो पळोवया आमी. आयजाया 58 पळोवया आमी 3 या. आमकां कसलो उपास सांगता जेजू आमी कसलो उपास करता आमी जेजूक खोशी करता काय आमकां उपास जाय तेन्ना आमी जेजूक खोशी करता काय आमची खोशी करता तें आमी पळोवंक जाय. आमकां तर देवाची खोशी
आमकां तो देवाची खोशी करूंक जाय जाल्यार आमी कसलो उपास करूंक जावो तो आमी पळय कितें म्हणटा तो देव 58:3 म्हणटा अशें म्हणटा तुमी आमचो उपास पळोवचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हणून आमी उपास करचो कित्याक म्हणटा आमी तर उपास करता जाल्यार आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करूंक जाय आमकां कोणी पळोवंक जाय कितें करूंक जाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करूंक जाय आनी तो फुडें बरयता तुमी लक्ष दीस न्हय जाल्यार कित्याक म्हणून आमी आमची जिवाक दोनवण दिवची आमच्या म्हणटा तुमकां तर लक्ष दिवन तो उपास करूंक जायना जाल्यार तुमी कित्याक म्हणून दोनवण म्हणटा दिवची तुमच्या कुडीक कित्याक तुमी त्रास दितात म्हणजे आमी उपास करता हें करता म्हणून कुडीक तुमी कित्याक त्रास दिता तुमकां तर हेंच खबर ना जाल्यार मागीर फुडें बरयता पळयात तुमी उपास करता त्या दिसांनी तुमची खुशी तुमी करतात आमी आतां उपास करता म्हणून सगल्यांक सांगता तेन्ना आमी कितें करता आमचीच खुशी करता आमकांच आमचे कुडीक सांगता आमी हांवें उपास केला आयजान उपास केला काय करून आमचे कुडीकूच आमी खुशी करता आमकां कोणाक खुशी करूंक जाय सर्गीच्या बापाक तेका लागून तूं सांगता आमकां आनी तुमच्या वावराड्याक पिडापीड दितात कितें करता आमी उपास करता तेन्ना आमी कितें करता आमच्या वावराड्यांक शेजाऱ्यांक परत घरान कोण कामगार आसता तेंचेर राग काडटा आमी कामाक वयता ऑफिसान जाल्यार आमी तेंचेर कलिग्साचेर उपास आसता पळय ते दिसा आमी कितें करता लोकांचेर राग काडटा ती लोक सगळी आमची उपासांची लोकांचेर काडटा तांकां पिडापीड दिता हो उपास सारको आमचो घरान कामगार येयले हे सारकें कर गो हांगा जागना सारकें तेंचेर राग काडप ऑफिसान कलिग्साचेर राग काडप हयस हो उपास आमचो देवाक मानना असले आमी करता उपास करता ते दिसा आमकां कसलो उपास सांगता जेजू देवाक आनी तुका जाता तसलो न्हू गुपीत तूं आनी बाप हो उपास आमकां सांगता जेजू आनी फुडें कितें बरयता आयकात म्हणटा तुमच्या उपासाचो फायदो कितें असलें तर तुमी करता सगळें जाल्यार तुमच्या उपासाचो फायदो कितें तुमी करून उपास फायदो आहा देव मजुरी दितलो तुमकां ना न्हू असल्या उपासाक केल्यार तेका लागून देवाक मानता तसलो उपास आमकां जाय देव आमकां असलें केल्यार कितें जातलें तें सांगता आमकां तो झगडी आनी उजत करप आनी वायट मनान मुठी मारप आयज परी तुमी करून आयल्यात आमी कितें केलां उपास करता तेन्ना आमी वायट केलां झगडी केल्या वायट मनान लोकांचेर मुठी मारल्या लोकांक ते आमी करून आयल्या म्हणटा तसलो उपास करूंक तुमचो ताळो केदीच वयर स्वर्गार पावचो ना आनी आमी तर असलो उपास करता लोकांक पिडापीड दिता आनी झगडी करता लोकांचेर मुठी मारता उपासा दिसा आनी आमी हें करता सगळें जाल्यार आमकां स्वर्गा उलो इनाम केन्नाच मेळचो ना आनी स्वर्गार आमची मागणी पावची ना आमी कित्याक लागून करता उपास बापाक लागून न्हू बापान आमचे मागणी आयकूंक जाय म्हणून आमी उपास करता न्हू तें आमचें अशें तर आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमी आमचो स्वर्गार आमचो ताळो पावचो ना आमी कितलेय उपास करूं कितेंय करूं स्वर्गार आमचो ताळो केदीच पावचो ना कित्याक ह्या उपासान आमचे मागणे आयकना देव असलो तर आमचे कडेन असले गूण आसा सगळ्यां कडेन जाल्यार आमी ह्याच वेळा बोगसणे मागूंक जाय ओय जेजू हांवें उपास केला पूण हांवें हें सगळें केलेलें आसा आमी करतालीं पयलीं आमी उपास करतालीं पूण आमकां राग येयलो कितें म्हटल्यार जातालें आमकां हे कुटराची समजणी नासली जेन्ना समजणी मेवली तेन्ना हांवें मागीर सगळें हांव मागीर सांगतलीं तुमकां स्वर्गार पावचो ना म्हणटा कोण एकलो मनशाक आपल्या जिवाक दूख दिली म्हणून मणी भाशेन तकली बागोवन तो भोंवलो म्हणून साका फातड्यार आनी गोरबाचेर आड पडलोलो म्हणून म्हाका आडवो तसलो उपास त्याने केलो जाय
कितें म्हणटा कोण एकलो मनशान म्हणटा आपल्या जिवाक दूख दिवन म्हणटा उपास केलो तकली बागोवन सगळो उपास केलो म्हणटा साफराचेर आनी गोबराचेर लावन तो गोबराक लावन तो उपास केलो म्हणटा आडवो पडलो म्हणटा तसलो उपास त्याने केलो तो जाय तसलो उपास काय म्हणटा देव हें आतां सगळें दाखयलां तें भोंवतणी आनी जिवाक आपल्या दूख दिता तसलो उपास सारको आहा दिता न्हू लोक जायतो लोक पळयला न्हू तुमी कितें जालें म्हटलें कातरता हात कातरता हांगा हे कातरता परत हे आपल्याच कुडीक आपलें कितें करून घेता मारून घेता हो उपास सारको असलो मारता ते आपले कूड आमकां कोणी दिल्या देवान दिल्या आनी पळयलां तुमी आमकां कशी रोसल्या देवान एक तरी सालो आमचो वांकडो तिकडो आहा आपल्या सारकी रोसल्या ताका लागून आमी कुडीक आमचे त्रास दिवं येता ना न्हू आमकां पळय एक मातसो कांटो लागोनी कितें आतां कुडीक आमचे घेता आमचें कूड भायर सोडून मारता कांटो तो केन्ना काडिसो जाता पळय आमकां एकदां काडलो म्हणटकूच आमची कूड बरी जाता तशें आमचे कुडीक देवान एक कूड दिलेली आसा एक सानो तेणी दिल्लो आसा आमकां ते कुडीक आमी त्रास करून घेवंक कळना ते कुडीक आमी त्रास करून घेतले कोणाक करता बापाक करता आमी त्रास ती कूड आमची देवान ताका लागून आमकां कितें जाल्यार मातशें जाल्यार आमी सोंसूंक जायना आमची कूड रोकडीच आमकां सांगता हांगा तुका घावो जाला हांगा कांटो लागला काड तेका बेग्यान आनी नितळ कर आमी रोकडोच काडटा पळय ताका तशेंच आमकां देवाचें उतरूय सांगता आमी अशें उपास करतना असले आमचे कुडीक दूख बीन दिवपाचें ना असले उपास आमकां म्हणटात काय म्हणटा जेजू सांगता कितें म्हणटा म्हाका परत वाचता सगळें हां कोण एकलो मनशाक आपल्या जिवाक दूख दिली म्हणून मानी भाशेन तकली बागोवन तो भोंवलो म्हणून आनी साफा फातरार आनी गोबराचेर आड पडलेलो म्हणून म्हाका आवडटा तसलो उपास ताणें तसलो उपास केलो ना न्हू त्या मनशान आतां कसलो उपास केलो कुडीक दूख दिलें वचोन ते गोबराचेर न्हिदलो हें केलें ते सगळो उपास जालो हेजो ना न्हू आमी उपास करता तेन्ना कितें करूंक जाय आमकां देवाच्या उतरान चड रिगोवंक जाय आमी देवाचें उतर चड उलोवंक जाय ते दिसा कमी सुद्दां कुडीक आमी आमचे रेस्ट दिता न्हू तशें आमी कूड आमचे वचकत जाल्यार आमी कितें करता वचोन खाता न्हू रोखडेंच कूड सांगता न्हू म्हाका भूक लागल्या अत्नो सांगता आमकां ना न्हू अत्नो आमकां कित्याक सांगना अत्न्यांक तुमी जेवण दीत ना कुडीक आमी जायते 4 फावटी 5 फावटी कुडीक जायते दिता आनी अत्न्यांक आमी म्हयन्यान एकदां पुरो पावतले कुडीक जशें खाता तशें आमी अत्म्याकूय दिवंक जाय जेवण तुमचे कडेन जायना युट्यूबाचेर घालपाचें आनी युट्यूब घालपाचें मोबायलाचेर आनी व्हडल्यान घालून आयकपाचें सगल्यांक आयकूंक मेळटा एक उतर सुद्दां पुरो दिसाक तशें आमी अत्म्यांक जेवण हो उपास तुमचो सारको काय म्हणटा तेणी केल्लो तो त्याने केल्लो जायत असलो तुमी उपास म्हणटात असल्याक तुमी उपास म्हणटा काय म्हणटा पळय मनशाचे कुडीक हें करता तसल्यांक ना न्हू आनी आमकां उपास कसलो देवाक सांगता आमी आमच्या कुडीक जायते खाता तशें देव अत्म्याकूय आमी दिवंक जाय असल्याक केन्ना केल्लो असल्याक तुमी उपास म्हणटा आकाश सर्वेस्वर म्हणटा तसलो उपासाचो दीस म्हणचो असल्या असल्या एका उपासाचो न्हू क्वेश्चन मार्क घातला तेणीन म्हणचो काय म्हणटा तो असले एका तुमी इतले हें करता पिडापीड दिता तर कुडीक त्रास दिता सगळें करता तसल्याक तुमी उपास म्हणटा काय म्हणचो काय म्हणटा ना न्हू म्हाका कसलो उपास मानता तो नकळो काय तुमी देव म्हणटा म्हाका कसलो उपास जाय तो तुमी नकळो काय म्हणटा अनिताच्यो साखळ्यो मोडात कितें सांगता अनितांच्यो म्हणजे कोण बंदखणीत आहा कितें आहा तेंच्यो साखळ्यो मोडूंक तुमी तांकां देवाचें उतर दिया उपास आसता ती दिसा वचा आनी तांकां बुजवून दिया घटाय दिया तांकां म्हणटा तो आनी पेल्याक घातला ते जूस सोडून कुशीन उडयात आतां तुमच्या पेल्याक दिसता न्हू सायडीक तुमचो पेलो आहा न्हू ताका कितें प्रॉब्लम आहा ताका कितें दूख आहा तेची आसपास घेया
तेका तेगे शॅर करा. तुका कितें जाता बाबा, तुका देवाचें उतर तेका दिया आनी तेका सोडवून दिया. ह्या पेल्याची तुमी असलो उपास जेजूक जाय. असलो उपास आमकां मानता तसलो न्हू. कितें जेजूक मानता तो उपास आमी करूंक जाय. आमी ओलातांच्यो साखळ्यो पेल्याची ओलात साखळ सोडूंक जायो. पेल्याचे घातलेले जूस सोडून कुशीन उडयात. दलितांक मेकळी करून मेकळी करून वचूंक दियात. दलित आसलेली न्हू, तांकां कोणा समाजान येना तांकां तुमी मेकळी कळा. तांकां कोणाचें येना तांकां सगळ्यांक आदार दिया. तुमकां आमी आसा, जेजू आसा, तांकां बुजवून दिया. आनी सगळे दिसाचे झूज मोडून उडया. कसले तेंचेर कसले झूज आहा, कितें आसा? हय, म्हणजे झूज म्हणजे कानार घालता ते पयला न्हू तुमी, पाड्यांक 2 पाडे लायता आनी ते झूज. हय, तसले झू व्हरता ते झू मोडून उडया म्हणटा. म्हणजे सगळ्यां कडेन आहा झूज ते आहा न्हू, ते झूज आमी मोडून उडोवया म्हणटा. असलो उपास आमकां जाय. आमकां जेजू सांगता असलो उपास तुमी करूंक जाय. तुमी खाणा पेणाचो न्हू म्हणटा. एक जेवण सोडलें आनी आपूण रावली घरा, तसलें न्हू. जेजू हांवें उपास केला हांवें जेवण सोडलें आयज, ना, असलो नाका जेजूक उपास. आमी वचोन त्या उपासा दिसा कितें करूंक जाय तें आमकां जेजू सांगता. मोडून उडयात. भुकेल्ल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात. आतां तुमी कितें केलां, तुमचो वांटो तुमी जेवंक ना न्हू. दनपारां उपास केला म्हणटकूच तुमी जेयना न्हू. तो वांटो काडून तुमी गरिबांक दिया. गरिबांक दिवंक जाय आमी वांटो काडून. भुकेल्ली आहा पळय तांकां सोदूंक जाय आमी दिसा उपासा दिसा. कोण भुकेल्ली आहा तांकां सोदूंक जाय आनी तुजो वांटो काडून तांकां दिवंक जाय. तांकां जेवण दिवंक जाय व्हरोन. तेन्ना तुजो उपास खरो. आमी कितें करता, आमचो उपास आमचें जेवण सांजेक दवरता न्हू. दनपारां जेवंक ना, हें म्हाका सांजेक, हय करता आमी. आमचो म्हाजो वांटो दवर गो, हांवें ना दनपारां जेवंक ना, म्हाजें नुस्तें दवर गो, दनपारां दिवंक ना, तो म्हाजो वांटो कुशीनूच दवर म्हणिना. असलो उपास. तें जेवण तुजें तुवें कित्याक सोडलां, तुजे कुडीक सोडलां. तें जेवण तुका भुकेल्ल्यांक दी म्हणटा व्हरोन. आमचेंच पळोवपाचें ना, लोकांचेंय पळोवंक जाय. आमी कितें करता, आमचेंच पळयता. म्हाका पुरो आनी कित्याक लोकांक दिवंक जाय. आसूं. तांकां फॉर्मुला खबर ना. दी आनी तुका परतून मेळटलें. लूक 6:38 म्हणटा. लूक 6:38 बरयलां, दी आनी तुका परतून मेळटलें. दामून चेपून हालोवन वतासर मनीस तुजे ओटयेन घालतले. तांकां खबर ना मनीस कित्याक ओटयेन घालतले ते. मनीस म्हणजे कितें, लोक तुवें आतां ताका दिलोय, तुका तो मनीस येवन दुसरो मनीस येवन तुज्या गोपान घालतलो. तुमी आतां हांव दितलें म्हणून तुमी दिवं नाका. कित्याक आशा धरून दी जाल्यार कांय मेळचें ना. आमी आतां म्हाका दितलें म्हणून हांव हेका दिता जेवण, कित्याक म्हाका हेचें दामून चेपून मेळटलें. आशा धरून दिवंक जाय आमी, आशा सोडून. देव तुका खंयचे वाटेन दितलो मनशांक धाडून तें तुका खबर सुद्दां ना. आमी कितें म्हणटा, दियात म्हणटा, पयशेच न्हू, मोगूय दिवंक जाय आमी. मोग दिता, राग दिल्यार रागूच मेळटलो. दामून चेपून आमकां राग मेळटलो. आमी कितें करूंक जाय, आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. आनी आमी दिता पयशे मोग. राग दिल्यार मोग दिल्यार आमकां फॅमिलीन सुद्दां मोगूच मेळटलो. आनी कोणागेर वयताय न्हू तेन्ना तुका मोग दिताय तेन्ना कितें जातलो, मोगूच मेळटलो. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय, आमकां कितें जाय तें आमी बायबलान बरयलां त्या प्रमाणे करूंक जाय. आमकां तर मोग नाका जाल्यार आमी मोग मेळचोच ना आमकां. आतां पयल्या न्हू तुमी, फॅमिली बी चडश्यो पळय आदी खंय आसली, झगड्या काडा आसली, झगडटाली रात दीस जॉयंट फॅमिलीन. आतां तांकां मोग मेळ्ळो, कितें जालें, शांती येयली न्हू. आमी एक कोणा कडेन वयतालीं आमी, ती भयण कितें सांगताली, ती जॉयंट फॅमिलीन रावता, ती सांगताली कितें जाणां, पयलीं हांव म्हाजें तोंड उगडटाली, म्हणजे आमी तेंगेर केन्ना देवाचें उतर दिवंक वयता, ती सांगताली कितें, आतां आमकां सोदकोन येयलें म्हणटा, तुमच्या तोंडांसून उलयलें तें उतरां उरवीं म्हणटा कितें जालें, आमच्या घरा भायर शांती येयली. ती उलयतना म्हाका आतां तोंड शांत दवरता हांव. आतां म्हणटा कळ्ळें फॉर्मुला आपणाक.
आमकां कळलो न्हू फॉर्म्युला. मागीर कितें जाता, हो फॉर्म्युला वापरलो म्हणटो ती मागीर तुका मोग दिता न्हू. तसो आमकां कितें जाय तें आमी लूक 6:38 आहा तें तुमकां कितें जाय तें तुमी घेवपाचें. तें मागीर कशें मेळटलें आमकां. आमी रागूच दिल्यार आमकां डबल टिबल रागूच मेळटलो. मोग दिल्यार आमकां मोग डबल टिबल मोगूच मेळटलो. शिराप सोडल्यार आमी दुसऱ्याचे शिराप सोडटा न्हू शेजाऱ्यांचेर बीन, आमकांय परत तो शिराप मेळटलो. कित्याक देवान सांगलां 10 मनचे पूण तुका मेळटले. ताका लागून आमी कितें उलयता कितें करता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आतां आमी शिकता न्हू देवाचें उतर. आमी ताका लागून बरीच उतरां उलोवपाची. देवाचीच उतरां आमच्या तोंडांतून भायर सरोंक जायी. तेंच्यांनी कितें म्हटलें जाल्यार आमी तेंच्या भितर मेतेर जावंक कळना. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस म्हणपाचें. कित्याक आमकां तेंच्या भितर मेतेर जावंक कळना. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. मागीर म्हणटा भुकेल्ल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात आनी घरदार नासलेल्यांक भिरांत दियात. कितें सांगता, कोणाक घर ना दार ना तांकां कितें करा तुमी भिरांत दिया. असलो उपास आमकां जाय. जेजू सांगता कोणाक विंगडो आसा म्हणून पळयशात जाल्यार ताका न्हेसूंक पांगडून दियात. पळय आतां कोण तुमकां दिसलो विंगडो आहा ताका कपडे ना, आमी कितें करता आमचे पोरणे कपडे पिजलेले कितें आसलेले सगळे भरता आनी घे रे तुका म्हणटा. हय सांगता जेजू आमी नवे दिता. त्या खबर आमकां फॉर्म्युला खबर ना. आमी तरी एक नवे दिल्यार आमकां दुसरे नवे येतले कपडे ते आमकां खबर ना. आमी दिवंक जाय कसले बरे कपडे दिवंक जाय. उपास आसता ते दिसा हे सगळे करूंक जाय तुमी. आमी बसोन उपासा म्हूण सांगली आमी मजुरी घेवची ना. कित्याक असले तर आमी करी भुकेल्ल्यांक घरदार नासलेल्यांक आमी आदार दीत आनी आमी बंदखणी आसल्यार तांकां सुटका दिवंक वसात, जेलीन सुद्दां वसात जाल्यार तसलो उपास तांकां मेळोंक वता. उपासा दिसा तसलो उपास जेजूक जाय. विंगडो आसात म्हणून तांकां पयशात जाल्यार तांकां न्हेसूंक पांगडून दियात आनी तुमच्या मासा रक्ताच्यान सांडू नाका. कितें सांगता, तुमचें म्हणटा कोणी तुमकां दिसलो हांगा सुद्दां रिट्रीटाक जायतो लोक येता. तेंचे कडेन ती एकूच कपडे घेवन येता केन्ना केन्ना आनी रावता ती जाल्यार 2च घेवन येता तेच घालता. तांकां तुमी ब्लेस करूं येता. जायते आमकां दिसता न्हू जायतो लोक आहा तांकां न्हेसोंक ना खावंक ना जेवण ना तांकां तुमी आदार करूं येता वचोन. तें तुमकां आदार केलो म्हणून देव तुमच्या रिणान रावना. देव आमच्या रिणान केन्नाच रावना. देव सांगता केन्ना तरी तुका तें तुवें दिलाय तें तुका केन्ना भरपूर मापान मेळटा. 10 मनशेपून मेळटा तुका. आमकांय खबर नासली पूण आमकां आतां कळटा हें. कित्याक आमकां दिता तें. हांव कितें जालें आमी पयलीं सारकी आदी न्हू चुडीदारांक बीन आशा जाली आनी कोणी दिल्लेले कपडे आमी घालतालीं ल्हान आसतना. कित्याक आमची बरी परिस्थिती आसली न्हू. आमचो बापूय पियेतालो तुमी जाणा न्हू पियालो म्हणटू कितें जाता तें. आनी आमकां कोण कॅथलिकां बीन कपडे दितालीं आमकां. ते आमी कितें करतालीं घालतालीं मोगान आमी. आमकां पयलीं कपडे नासले म्हणून आमी घालतालीं. युनिफॉर्म सुद्दां आमचो हांगा पिजलो जाल्यार आमी तो शिंवोन घालतालीं युनिफॉर्म. अशी आमची परिस्थिती आसली. पूण आमकां जेन्ना जेजूचे मोगान मेवलो तेन्ना आमकां कितलेंच सारकें कोण कपडे दिता चुडीदार दिता. आमी हाडिना पूण ती दिता आमकां साडयो दिता. कित्याक आमकांच खबर ना मोगान आमकां कशें दिता तें. मोग करता तेन्ना तुका सगळें ऑटोमॅटीक फाटल्यान येता तुज्या. म्हणटा न्हू देव सांगता मॅथ्यू 6:33 म्हणटा न्हू पयलीं सोद सर्गीचें राज मागीर सगल्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो आनी तेच्या नेम कायद्या प्रमाणे चल म्हणटा. आनी तुका त्यो वस्तू जाय त्यो तुज्या सगल्यो फाटल्यान धांवन येतल्यो. आमी कितें करता वस्तूच्या फाटल्यान धांवता न्हू. म्हाका तें जाय म्हणजे जाय म्हाका तें जाय म्हणजे जाय शॉपार जाय ना. तो कितें सांगता पयलीं सोद म्हणटा. आमी सोदूंक तयारूच ना. आमी कितें करता डायरेक्ट वचोन दी म्हाका दितलो. पयलीं देवाच्या उतरान रावूंक जाय. सोदूंक जाय देवाचें राज देवाचें उतर सोदूंक जाय आनी देवाचें उतर रिकताय तेन्ना तुज्यो सगल्यो वस्तू तुका मेळटल्यो. आमी कितें म्हणटा म्हाज्या चेड्याक एक सोयरीगत पळय गो हें पळय गो पयलीं आमी देवाक त्या भुरग्यांक आमी पयलीं देवाच्या हातीन घालूंक जाय. देवा कडेन हाडूंक जाय तांकां. मागीर तांकां आपल्या लायफान कितें बरें आनी कितें वायट तें कळोन येता. जाल्यार तुमी मागण्या घालिनासतना सोयरीक केली जाली 8 दिसांनी डायवोर्स सारकें. ताका लागून तांकां पयलीं भुरग्यांक देवाचें उतरान शिकोवंक जाय. बाबा यो रे तूं अमके कडेन रिट्रीट आहा तो एक रिट्रीट आयक 2 रिट्रीट आयक मागीर तूं काजराचें डिसिजन घे. मागीर कितें जाता तांकां लायफान झगडी जाली जाल्यार सकयल वयर जालें जाल्यार एकटो तरी वयर उगी रावता न्हू आनी मागीर ते काजारी दिवीत बरें उरता.
झगडोंक पावना. ती तर बायल बडबडीत आसली, घोव ओगी रावतलो न्हू, आनी घोव बडबडीत जाल्यार बायल ओगी रावतली. तशें लायफ आसूं जाय. कित्याक ताका लागून आमी पयलीं तेंचे काजार लगीन जावच्या पयलीं तांकां मागण्यांनी हाडूंक जाय. मागण्याचें देवाचें उतर तांकां शिकोवंक जाय. देवाच्या उतरान अशें अशें आसा तें आमी तांकां पयलीं शिकोवंक जाय. मागीर डिसिजन घेवंक जाय आमी. हांवूय तशीच आसली, भियाताली, लगीन जावपाक भियाताली. कित्याक म्हाका खबर नासली म्हाजे कडेन पावर आहा, त्या मनशाक म्हाज्या घोवाक चेंज करपाक जाता. जेजून म्हाका दिलेलो आसा सगळो, पदवी दिलेली आसा जेजून. ते म्हाज्या घोवाक म्हाका चेंज करूंक जाता तें म्हाका खबर नासली. पूण हांव भियाताली लग्न जावपाक. कित्याक हांव जेजूक मानताली न्हू. म्हाका दिसतालें, म्हाका सोयरीकूय येताली. हांव कितें म्हणटाली, म्हाका एक येयल्या, ती पयलीं पळयता, म्हाका येवकूच नासली सोयरीकत, पूण हांव ती म्हणटालें. म्हाका एक येयल्या, हांव ती पळयता आनी मागीर हांव लगीन जालें. कित्याक म्हाज्या काळजान भिरांत आसली. म्हणजे म्हाका हे लायफान, हिंदू लायफान गेलें, परत म्हाका हांवें सोडलेलें तें परत म्हाका करूंक लायच काय म्हणून तितली भिरांत आसली. जेन्ना देवाच्या उतरान दिगली आनी लगीन जालें तेन्ना म्हाका कळोवन येयलें की म्हाजे कडेन पदवी आहा. हांव उलयल्यार हांवें म्हाज्या घोवाक फोर्स करूंक ना. तो म्हाका कितें कितें म्हणटालो, पूण हें कर तें कर, पूण हांवें म्हाज्या घोवाक केन्नाच फोर्स करूंक ना. तो म्हाका मागण्यांक हाडटालो, भायर रावतालो रस्त्यार आनी म्हाका भितर सोडटालो. हांव ताका यो म्हणून केन्नाच सांगूं ना. कित्याक जण एकल्याची खोशी न्हू, जण एकल्याची खोशी न्हू. कोणाक जेजू सांगता, कोणाक खोशी आहा तेंच्या म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा तो. फोर्स करून हाडीत जाल्यार तो कितें म्हणटलो म्हाका, तुवें म्हाका फोर्स करून हाडला मुगो, म्हाका वाज येयलो हांगासर रावंक सुद्दां येना, म्हाका हांव वयता घरा, हो म्हणटलो न्हू फोर्सफुली. ताका लागून हांवें ताका हाडूना. तो मागीरूच आपुणूच ताका कन्विन्स जालो. होली स्पिरिटीन ताका कन्विन्स केलो, वच आनी थंय देवाचें उतर आयक. तेन्ना तो देवाचें उतर आयकलो, तेन्ना सेट फ्री जालो. कित्याक ओगीच जायना. ताका लागून आमी पयलीं देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आतां आमी म्हणटा न्हू, हांव मागण्यांनी आसा, म्हाजी बायल मागण्यांनी ना, कितें करूं? तूं कांय करूं नाका. तूं फकत आर्गां दी. ती म्हाज्या वांगडा जॉयन जाता देवाचें उतर आयकूंक. घोव ना, घोवूय म्हाज्या वांगडा जॉयन जाता देवाचें उतर आयकूंक. तो येता म्हाज्या वांगडा बरोबर, येयना तो, पूण आत्म्यान म्हाज्या हायटीक आहा न्हू तो. आमी तें उलोवंक जाय. आत्म्यान म्हाज्या वांगडा तो येता, म्हाजे कुशीक बसता तो, म्हाजी बायल म्हाजे कुशीक बसता. आमी पयलींच पिक्चर काडूंक जाय. नाका ती वस्तू आमी पयलींच उलयता न्हू. हें उलयता आमी, म्हाजो घोव येयना, सगल्यांक सांगता. मागीर कितें जाता, दोंगर व्हडलो जाता. तो दोंगर आमकां कातरूंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. म्हाजी बायल येता, म्हाजे भुरगे येता, मागण्यांक बसता. घरा कडेन आमी जॉयंट फॅमिलीन मागण्यो करता, तिवूस करता. सगळे आमी आमकां जाय तें उलोवंक जाय. आमी कितें म्हणटा, म्हाजो भुरगो तिवसाकूच येयना, वसात ना, रुमानूच बसता. ही कितें जाता उतरां, ही सैतान घेवन ताका आनीक कॅप्चर करता आनी ताका रुमानूच दवरता. तुमी तर आर्गां दिवन म्हणशीस, म्हाजी भुरगीं येता, आमी सगळीं जॉयंट फॅमिलीन बसून मागण्यो करता. सारकें एक दीस तो दीस येता आनी ती सगळीं तो खूद येवन तुमी सांगच्या पयलींच येवन सोफार बसता. कित्याक तुमची मागणी चेंज जाली न्हू आतां. पयलीं तुमची मागणी कसली आसली, ना 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 ती आसली. ती आतां आमी चेंज करूंक जाय. आमकां ती चेंज करपाक कशी जाता, फकत देवाच्या उतरान जाता आनी किद्यानूच जायना. आनी आमकां देवाचें उतर सेट फ्री करतल्यार कितें करूंक जाय, आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आमी शिकात ना आनी दुसऱ्यांक सांगता आमी म्हाज्या भुरग्याक पासत म्हाजे बायल जातलें ना न्हू. तुमकां समजोणी दिता, पूण तुमी घेयना. तेच ह्या पिक्चरा कडेन वयता, फाल्यां दुसऱ्या पिक्चरा कडेन वयता, म्हाका हे प्रॉब्लम आहा, ते प्रॉब्लम आहा, जातलें आनीक व्हडलो दोंगर जातलो. तुमकां खबरूच ना ह्या उतरान पदवी आसा, पावर आसा. हें उतर तुमचें सगळें कितें आसलेलें कातरता. तुमी सांगल्यात तर लोक तुमकां बऱ्यो वस्तू सांगता. मागण्याची मनशां तुमकां देवाचें उतर उलय म्हूण सांगतली. संवसाराच्या मनशांक वचा आनी तुमची पिडा सांगा, तुमकां कितें जाता, कितें सांगतली तुमकां ती. डॉक्टराचें नांव सांगतली न्हू. हो दोतोर बरो आहा, तो दोतोर, हांव तेजे कडेन गेल्लें गो, म्हाका थंय पेकोणी मेवल्या. तुमी कितें करतल्यात मागीर, हो दोतोर तो दोतोर तो दोतोर करून सगल्या दोतोरांची राय घेतली म्हूण कितें जाता, कन्फ्युजन जाता आमकां. आमी सगळे घेता मिक्स करूं येता आमी ना न्हू. आमी एकूच करूंक जाय. देवाचें उतर जाय, देवाच्या उतरानूच रावूंक जाय. आमकां येतलें टेस्टींग, दाखयतलो सैतान, तूं इतलें म्हटलंय मुगो, पळय गो तुजो पांय, हात वत आहा मुगो, बेन पळय गो तुजें, हात येत आहा. असलें सैतान म्हणूंक जाय.
म्हाका जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरें जालां, म्हाजी कूड जावन पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कड सर सयताना म्हणपाचें तेन्नाच उलोवंक जाय. तो येता काना कडेन गुजू न्हू तेन्नाच कड सर म्हणूंक जाय. आमी तेजी उतरां आयकता आनी मागीर आमच्या जिवितान सुबेज जाता. ताका लागून आमी कितें उलोवंक जाय तें आमचें धरलेलें आसा. थँक्यू जिजस. आमी उपासाचें शिकतालीं न्हू. मागीर ताका न्हेसोंक पांघरून दियात. तुमच्या मासा रक्ताच्यांक सांडू नाका. मासा रक्ताचें म्हणजे आमची घरच्यांक जायतो लोक सांडटा न्हू. पयलां तुमी न्हू आवय बापूय एक पयलीं तांकां ल्हानाची ओड केली आवय बापायन. मागीर भुरगे व्हडले जाले म्हणटकच आवय बापायक सोडटा न्हू. तांकां सोडूं नाका म्हणटा मासा रक्ताच्यांक. तेंच्यांनी तुमकां जल्म दिला तांकां सोडूं नाका. तांकां सोडूं नाका म्हणटा. तांकां तुमी रावल्यान सुद्दां सेपरेट जाल्यार तांकां वचून तेंची दासपूस घेयात. तांकां वचून मेळा म्हणटा तुमी. जायती भाव भयण आसा न्हू. जायती भाव भयण आसा तांकां पिडापीड दिता भुरग्यांक. भुरगे आपल्या आवय बापायक बीन पयलां तुमी तांकां देवाची उतराची ओळख ना. ओळख आसून सुद्दां करता तांकां श्राप. आनी शिराकान बरयलां 3 चॅप्टरान तुमी आवय बापायक तर मान दिनात जाल्यार तुमचेर कशे श्राप येतले, कितें जातलें तें सगळें शिरापान बरयल्लें आहा. आनी तुमी धाकटे आसल्यान तेन्ना तुमी धाकटुली जाल्ल्यान जल्माक येयल्यान तेन्ना आवय बापायन तुमकां सांडलेलीं. तुमी कितल्या फावट्यान मुतल्यान तुमी आवय बापायन तुका आसून तो मुतून रावले म्हटलां तुमकां. कितल्या फावटी चेडी चेंज केल्या न्हू लोंगोटी आनी परत नेई घातल्या. आनी तुमकां हागल्यान तुमी हागून चरूत हे म्हाका वाज येयलो म्हटलां केन्ना. तें आमी चिंतूंक जाय. ल्हानपणांत जशें आमकां आवय बापायन कितलो आमचो मोग केला. 9 म्हयने कुशव्यान घेतले तेणीन. कितले त्रास जाले तिका. सारकें पोटान पीन येता कितें जाता तरी ती कित्याक सोंसता तें आमी केन्ना निचेव केला ना न्हू. आमी फकत आमचेंच चिंतता. म्हाजे आवय बापूय म्हाका बरी करिना. म्हाजे बायलेक मायक त्रास करता कितें करता हें सारकें. आमी तेन्ना म्हाकाय करताली सासू माय कितें कितें म्हणटाली. हांव देवाच्या उतरान आसली न्हू. हांव तिचे घेवन बसनासली. हांव तिचो मोग करताली. कित्याक म्हाका कितें कितें म्हणटाली. पूण घोव म्हाजो कितें कितें म्हणटालो तिका. म्हाजे बायलेक कित्याक कितें कितें म्हणटा. हांव म्हणटाली म्हाका म्हटल्यार म्हाजोय कुडको पासून वचना. वयता आमचो कुडको वयता. एक कुडको कितें कोणी म्हटल्यार आमचो एक कुडको काडून वयता. आमकां कित्याक लागता लागना न्हू म्हणून. आनी म्हणून हांव मागीर कितें करतालें हांव तिचो मोग करतालें म्हणून ती म्हाका आजुनूय बरी करता. हांवें तो तेन्ना तो सोसूंक नासलें जाल्यार म्हाका ती आजुनूय बरी करची नासली न्हू. तशें आमी जेन्ना कितें सोडटा न्हू तें आमकांच मेळटा फुडें. आमकां खबर ना. आनी आमी चडशें आमी आतां कितें करूंक जाय. चेडो आमचो पियेता म्हणून आमकां त्रास जाता. चेडो आमचे कडेन उतर ना. आमकां देवान उतर दिवंक ना. पदवी दिवंक ना झगडो. ताका हुकूम घालूंक दिना आमकां. म्हाजो चेडो जेजूचें रगत पिवन येयला. तो जेजूची भाशा उलयता विचित्र भाशा. आमी चेंज करूंक जाय आमची उतरां. आमी कितें म्हणटा आयजूय सोरोत पिवन येतलो आयजूय मस्ती करतलो. ही उतरां आमी पयलींच उलयता. तो घरा पावूंकूच ना. वाटेक तो आसा येता तरी आमी ही उतरां घरा कडेन उलयता आनी तीच तेच्या जिवितान करून येता. सांगलां न्हू देवान तुमी कितें उलयतात तें तुमी घेतल्यात म्हणटा. प्रोवर्ब 18:21 म्हणटा न्हू जिवीत आनी मोर आमचे जिबेर आसा. आमी कितें उलयतात तीच फळां आमी घेतली. ताका लागून आमी कसलीं फळां उलयता ती आमचेर आसा. तो सांगता उपास करता तेन्ना तुमच्या मनशाक तुमी पिडापीड रक्त मांसाच्याक आमची रक्त मांसाची सगळींच मनशां न्हू तांकां तुमी पिडापीड दिवं नाका म्हणटा. दितात आमी दिता न्हू पिडापीड. तें आमी आतां देवाचें उतर आयकलें म्हणटकच आमी सोडून दिवंक जाय. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. आमकां आमची शेजाऱ्या सेव जावंक जाय उलोवंक जाय तेंच्या पासत. आमी कितें म्हणटा शेजाऱ्या म्हाजे कडेन सदींच झगडटा. सद्दी कितें कितें म्हणटा म्हाका शेजाऱ्या. ही म्हाका जिवंक पासून दिना आमकां. मागीर कितें करतली तशें जातलें न्हू. आमी कितें करूंक जाय. तांकां कितें जाय तूं देवाच्या उतरान आहाय. तांकांय मागण्याची गरज आहा म्हणून ती तुका पिडापीड दिता. जेन्ना तूं तेंच्या पासत मागणें कर ती शांत जातली. आमी करता ना न्हू. आतां कोणी तुका दुखयलो ताका कितें जाय. ते कोणी तुका ऑफिसान पासून दुखयलो कित्याक तांकां मागणें जाय. तांकां चेंज जाय देवाच्या उतरान. ताका लागून ती तुका चड पिडापीड दिता. जेन्ना तूं ताच्या पासत मागूंक स्टार्ट करताय सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा आनी देवाचो फावोर म्हाजेर आसा
ताका तुवें जेजूच्या मोगान बोरलाय आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिलाय, तो पळय कितलो शांत जाता. आमकां फॉर्म्युला आसा पूण आमी हो फॉर्म्युला यूज करिना. ताका लागून देव आमकां सांगता कितें, आमी आयकता पूण आमचे कान ओठांनी आयकता पूण आमचे कान पयस आसा. ताका लागून देवाक आमी कितें उलयता तें आमचेर आहा. आमकां सांगता देव, असल्या मासा रक्ताच्या म्हणजे तुमच्या कोण आहा तांकां तुमी पिडापीठ दिता न्हू. उपास करता तेन्ना आमी म्हणिना, झगडटा न्हू उपास करता तेन्ना आमकां चड राग येता. पळयला तुमी नोटीस करा आनी पळया, उपास करता न्हू दिसा तुमकां चड राग येता आनी तुमी भुरग्यांचेर घोवाचेर राग काडटा उपास करता दिसा. कित्याक कूड खाली आहा न्हू, ताका लागून सगळो कुडी उपास करता म्हणून दाखोवच्याक हांव उपास करता म्हणून राग काडटा सगल्यांचेर. ते एक आमकां ते आमी पळया, तुमी नोटीस करा आनी पळया त्या रागाक आमी कसो हुकूम घालूंक जाय. जाता न्हू, आमकां रागाचो जेजून सांगूंक ना राग येवचो ना म्हणून, राग येतलोच सांगला. एफिसियन 4:26 वाचा मुद्दाम. राग तुमकां म्हणटा येतलोच म्हणटा, रागाक लागून तुमी पातक करूं नाका म्हणटा. राग येतलो म्हणटा आमकां सगल्यांक, येवचो ना राग, सगल्यांक येतलो राग, राग सगल्यांक आहा. आमी म्हणटा म्हाका राग ना, तुमी आतां म्हणटले सोडी जाणां ना म्हाका रागूच येयना म्हणिना, म्हणटा न्हू. राग आमकां येतलोच पूण रागाक लागून पातक करूं नाका म्हणटा आनी राग वेळ धारीर पडसर वाग तुमच्या मनान दवरूं नाका म्हणटा. की सांगा एके कडेन बरयता, सूर्य धारीर पडशा पयलीं तुमचो राग निवळा म्हणटा. आमी कितें करता, राग घेवन बसता न्हू आनी मागीर कितें जाता, दुसरे दिसा सकाळीं उठले म्हणटकूच राग घेवन बसले म्हणटकूच तकली जड जाता, फाटीन दुखता, पांय दुखता, हात दुखता. सकाळीं उठून मागीर तूं कोणाक घेवन न्हिदलोय, सैतानाक न्हू. त्या वक्तार बक्षिलाय ना, त्या वक्तार आमी त्याच वेळार आमी बक्षूंक जाय. सूर्य धारेर पडचे राग येतलोच म्हणटा तो, बरयला बायबलान आमकां राग येतलोच, येवचो ना म्हणूंक ना तेणी, येतलोच. आमचेर दवरलेले आसा आमी रोखडेच बक्षिता काय आमी घेवन बसता जाल्यार आमकां फाटीन दूख, आंगान दूख सगळे जातले. ते जावच्या परस तुमी कितें करूंक जाय, बक्षूंक जाय न्हू. बक्षिल्यार सगळें मेळटा. मागीर फुडें बरयता, तेन्ना फातोड्या परी तुमचो उजवाड उदेंतलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेखोवन येतले. तुमी बक्षुचे दयालायेचे नितीवणपण फुड्यान येतले आनी तुमच्यो फाटल्यान येतल्यो सर्वेश्वराची महिमा. कितें म्हणटा, तुमी तर हे सगळें करशान जाल्यार तुमकां तुमच्या फाटल्यान उजवाड येतलो म्हणटा आनी तुमचे रोखडेच म्हणटा तुमकां कितें आसलेलें ते घाय पेखतले. केन्ना पेखतले, हे सगळें तुमी करशान तेन्ना. आमकां आतां सांगलां न्हू कसले सगळें आमी मासा रक्षाच्यान बीन विसारच्यान जायना आमकां मासा. थोडी कितें करता, थोडी आसा बरी, आपल्या आवय बापाय वचून मेळोंक वयता, तांकां रेशन दिता, सगळें करता, हें सारकें. पूण तांकां वचून आदाराकूय पावोंक जाय तेंच्या. असलें करता तेन्ना कितें जातलें आमचें, असलो उपास आमी करीत जाल्यार आमचे सगळे घाये आहा ते पेखोन येतले. आमकां कितें जाता दूख कुडीक न्हू तें आमचें सगळें पेखतलें म्हणटा आनी आमकां सुटका मेळटली म्हणटा. आमकां तो सुटका जाय जाल्यार आमी हें सगळें करूंक जाय. उपासाच्या वखदार आमी आमचेच चिंतच्यो न्हू, आमी दुसऱ्याचें चिंतया. आमकां दुसऱ्याचें चिंतूंक जाय जाल्यार आमकां हें सगळें करचें पडटलें. पळयलें न्हू. आनी फुडें बरयता, तुमी उलो मारतल्यान आनी सर्वेश्वर तुमकां जाप दितलो. तुमी म्हाका आपयल्यान आनी हांव म्हणटलो, हो पळय हांव हांगा आसा. पळय कितें म्हणटा देव सांगता, जेन्ना तुमी असलो उपास करतल्यान, असलो आतां कितें सांगलां तितलोय तुमी पाळटल्यान, तेन्ना म्हणटा आपूण तुमकां जाप दितलो. आनी तुमकां आपयल्या तो तुमी ताका आपयल्यान तो तुमकां म्हणटलो, हो पळय हांगा आसा. सर्वेश्वर म्हणटलो तुमकां, आनी
तुमी जुलामाचे झूज मोडून उडयतल्यान आनी कोणाचे मूठ उबारिना जायशात आनी अपमानाची उतरां उलयना जायशात. तो कितें म्हणटा हांगर पळय तो सांगता जुलूम करता तुमचेर न्हू तेंचे झूज तुमी मोडटल्यान. कोण मोडटलो? देव. आमकां कितें करूंक जाय? फकत तेजे कायदे आहा ते पाळूंक जाय आनी कोणाचेर मुठी उबारिना जायशात म्हणटा. आनी कोण तुका मारूंक येयल्यार तांकां तूं परते दिवचें नाय. तेंचे घेतलोय तूं पूण परते दिवचें नाय. तसलें तुका केन्ना जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिकताय, देवाचें उतर तुज्या कायद्यान घालताय तेन्ना. आनी अपमानाची उतरां उलोवची नात जायशात म्हणटा. म्हणजे तुमकां कोण आतां कितें पिडापीड दिला, कितें उतरां उलयल्या ती तुमी वायटाक वायट तांकां फारीक करचें नात. वायटाक वायट फारीक केल्यार कितें जाता जाणा न्हू तुमी? तुमचेर परत वायटूच येतलें. बरयलां न्हू 1 Peter 3:9 आहा. वायटाक वायट फारीक आमी केदीच करूंक जायना म्हणटा. वायटाचेर बऱ्या वरवीं जैत व्हरोंक जाय आमी. आनी म्हणटा फुडें अपमानाची उतरां उलोवची ना तुमी. कसली उतरां तुमी आतां तुमकां आतां कोणी तर सांगलें न्हू सांगलें न्हू तुमकां तुमी आतां कोणा कडेन गेल्यान ती वायट उतरां उलयता. तूं म्हणटलें कितें हालेलुया हालेलुया. तुका तेंच्या मदीं मॅतेज जावं नाका तेन्ना तूं तसली उतरां उलयतलें तें सांगता तो. तुमकां उणें करून भुकेल्ल्यांक जेवण दिशान. पळय तुमी कितें करतले? आपणाचें उणें करून तुमी कोण तुमकां दिसता भुकेल्लो आहा तांकां तूं आदाराक पावतलें. तुजे कडेन ना सुद्दां जाल्यार अर्दो वांटो काडून तूं तांकां दितलय. भुकेल्ल्या तांकां तुका दिसता न्हू भुकेल्ले आहा ती तांकां जेवण दितलें म्हणटा. असलो उपास आमकां जाय. आनी हात उपालडे भोगतल्यांचेर गरजांक पावशान जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेंतलो आनी तुमचो काळोख दनपारच्या वता सारको जातलो. कितें सांगता? आमी तुमी तर असले आलपजे करता तांकां गोरबांक दिवशान तुमी जाल्यार काळोखान आहा तो तुमचो उजवाड जातलो म्हणटा. आनी दनपारचो वता सारको तुमी परजट जाल्यार वत कशें परजडटा पयल्यान न्हू तशी तुमी जातल्यान म्हणटा. असलो उपास तुमी करशान जाल्यार सर्वेस्वर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. कितें म्हणटा? तुमकां मागीर सर्वेस्वर देव तुमकां खंय वचोंक जाय कितें करूंक जाय तें तुमकां देव वाट दाखयतलो म्हणटा. केन्ना तुमी असलो उपास करशान पोटाचो आनी हेचो करशान जाल्यार कुडीचो जाल्यार न्हू ह्यो सगळ्यो सांगला पळय तसलो उपास. आनी सर्वेस्वर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमच्या सुक्या करड्या देशान तुमकां धादोशी करतलो. तुमचे आतां पळय कितें सांगता? तुमी तर असलो उपास करशान जाल्यार तुमचें करड ना सुकें करड आहा थंय तुमकां म्हणटा आपूण धादोशी करतलो म्हणटा. थंय उदक हाडून कितें हाडून तुमकां धादोशी करतलो. केन्ना? जेन्ना तुमी ह्यो सगळ्यो आज्ञा उपासा वरवीं करशान जाल्यार नाल्यार ना. आनी तुमकां धादोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक नवी घटाय दितलो आनी तुमी जातल्यान एक शिंपलेले बागे सारकी. कितें म्हणटा? तुमची कुडीक म्हणटा नव्यान घटाय दितलो आपूण. तुमची कूड आतां अस्कोच जाल्या न्हू ती आपूण ताका नव्यान घटाय दितलो. आनी तुमची म्हणटा बागेंतली तुमी पयल्यान न्हू बागेंतली झाडां कशीं आसता बागेंतली? फ्रेश आनी सारकी सुटसुटीत न्हू. एग्जाम्पल घेवया दर्याचे कडेक पळय पणजे वयताना थंय पयल्या वाटेक पयल्यान तुमी झाडां पळय कशीं आहा ती रसरशीत झाडां कशीं तशीं आमी म्हणटा जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रावतलीं रिकतलीं जेन्ना कितें जातलीं आमचीं पानां रसरशीत जातलीं सारकीं. तसलें तेज्या भाशेन आमकां लोक म्हणटलो मागीर तुमी खंय वयतान गो तूं पयलींचें नाय मुगो. पयलीं तूं आमकां कितें कितें म्हणटालें मुगो आतां वगीच आहाय मुगो तूं खंय वयताय गो तूं तशें म्हणूंक जाय. आनी तेंचें जिवीत तुजें जिवीत पळोवन तेंच्यांनी चेंज जावंक जाय. तेन्ना कळटा तुजें झाड रसरशीत लायलेल्या झाडां सारकें आहा न्हू तें वावट्या लायलेल्या सारकें. केदीच म्हणटा आनी नवी घटाय दितलो आनी तुमी जातल्यान एक शिंपलेल्या बागे सारकीं केदीच सुकोन वचना तसले झरी सारकीं. सुकोन वचना आमी सुकोन वयतलीं ना न्हू. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रावता तेन्ना आमकां सुकोन वयची ना आमी तें आमी
पळोवंक जाय कसले आमी उतरां उलयता, कितें करता तें. आमी कोणा कडेन संबंद दवरता, कितें करता, आमचो कोण भावात वाडयता काय भावात आमचो आलयता, तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमी कोणाची उतरां उलयता ती आमचेर दवरलेलें आसा. गोठ्ठान जाल्ले शारां तुमी नव्यान बांदलेले, आदले बुन्यादीचेर नवी घरां उबी करतल्यान. कितें म्हणटा, गोठ्ठान जाल्यार थंय शहराचेर आपूण नवे नवे बांदतलो म्हणटा. बुन्यादी मारूंक ना तसल्यो म्हणटा, आपूण तुमकां घरां उबी करतलो म्हणटा, नवी घरां उबी करतलो म्हणटा. कोणाक घर ना कितें ना तेन्ना म्हणूंक जाय आमकां तितून नवें घर दिता. आमी त्या घरान रावता ऑलरेडी, आमी म्हणूंक जाय आमकां ना जाल्यार. आनी मुड्यांतल्या दुर्गा सारकी करपी, मुदललो दुर्गा न्हू आमची, तसले सारकी जातली म्हण. आनी पाड जालेली घरां नव्यान बांदपी असली नांवां तुमकां पडटलीं. पळय, पाड जालेली घरां नव्यान बांदतली म्हणटा आमी. आतां मोडलेली घरां बीन आहा न्हू, ती आमी नव्यान बांदतली. केन्ना ह्यो सगल्यो आदल्या आमी पाळटली पळय तेन्ना असली नांवां तुमकां पडटलीं. कसली आतां ही सगळीं आमकां देवाच्या उतरान आमकां सांगलां पळय. कितें आमकां उपासा वरवीं जाता, उपास केल्यार आमी लोकांक सांगूंक जाय काय आमच्या भितर लोकांक सांगल्यार आमी मजुरी हांगरूच घेतली. कसलो उपास जेजूक मानता तो कळ्ळो न्हू. आनी आतां आमी आनी एक पळोवया. हें जालें हितून आनी आमी पळोवया मॅथ्यू 9:9 पळोवया. आनीक आमकां कितें सांगता जेजू, कोणाचें आमी शीस सांगूंक जाय तें आमी पळोवया. हे सगळे आमचे कडेन आसले न्हू, असले सगळे आमचे कडेन नासल्यो, असले सगळे आमचे कडेन ना. कशें केला सुंदर, कशें केला बरोबर. 9:14 पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. आमकां हें कळ्ळें न्हू. आतां आमकां कसलो उपास जाय तो कळ्ळो न्हू. आमकां कुडीचो जावं, कुडीन आमी उपास करता, पूण सगळ्यांक सांगूंक जाय, सांगपाक जाय ना. तूं आनी तुजो बाप गुपीत आसूंक जाय तुमचो उपास. आनी आमकां उपासा वरां कितें करूंक जाय तें आनी वाचलां न्हू सगळें. आतां पिडापीठ दिवंक कळना कितें करूंक जाय सगळें आसा न्हू. कशें आमी वचोन गरिबांक मेळोंक जाय कितें सगळें जुल्मांक सांपडल्या. आतां आमी पळोवया उपास कोणा वरसून येता आमकां आनी कितें कर सांगता आमकां उपास तें आमी पळोवया. आमी कोणाचो उपास करता आनी कितें करता आमी तें. जुआवाचे शीस जेजू थंयशी आयले आनी ताणें विचारलें, आमी आनी फारिसेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिना तें कशें. कितें म्हणटा तुमी जाणा न्हू, फारिसेव सगळे देवाचें उतर जाणा आसले. ते कितें करताले, जेजूक तेंप करूंक सोदताले. म्हणजे जेजू कितें उलयता ते तेजे कडसून खोडी काडूंक सोदताले. पूण आतां ते कितें करता, जेजूचे शीस उपास करिनासले आनी जुआवाचे शीस उपास करताले. आमी कोणाचे शीस, जेजूचे काय जुआवाचे. जेजूचे शीस जाल्यार आमी उपास करता, जेजूचे शीस उपास करिना. जुआवाचे शीस उपास करता. ताका लागून ते विचारता तांकां, तुमी उपास तुजे शीस जाय आनी तूं उपास कित्याक करिना काय म्हण विचारता. जुआवाचे शीस करता. जुआव बॅप्टिस्ट जाणा न्हू तुमी, पळयला न्हू तो आवयच्या कुसव्यान येयलो, पोटान उडी मारली, लोकांनी कितें केलें, सांजाव केलो. हो सारको. आमकां अजाप दिसताले, आमकां कांयच खबर नासली. आमी म्हणटा आमी धाकटे आसतना धांवतालीं बांय उडक्यो मारता म्हणून. जेन्ना आमकां देवाचें उतर कळ्ळें, सांजावान तेजे कुशव्यान उडकी मारली, लोक बांयन उडकी मारता. अजाप दिसूंक लागले, हे कसले. पळयला तुमी, बांयन उडक्यो मार सांगल्या, तेणे कुशव्यान उडक्यो मारल्यो आनी तो पयस स्नान दितालो न्हू, जिवीत बदला म्हणून, थोरगीच्या लागीं पावला म्हणून.
असले असले ये. आनी मागीर आमकां कळ्ळें देवाचें उतर जेन्ना आमी शिकली, सायबीन मागीर जेन्ना मेळोंक गेली तेन्ना तेणी आपल्या कुशव्यान उडकी मारली. हेंच्यांनी कितें केलें, बायन उडक्यो मारल्यो. शोक ती हांसूंक येवपा न्हू. लोकांनी अंदू कितें केलें, पावस ना उठल्यार लोकांनी टँकर हाडून पांय भरल्यो आनी लोकांनी कापेची घातल्यो आनी तेच्या वयर उदीक घातलें आनी उडक्यो मारून पियेता. पळय कसलें. आतां तरी तुमी जिवीत बदलूंक जाय न्हू. आतां तरी कळोंक जाय न्हू. आतां सगळेच कडेन देवाचें उतर आहा. चर्चीनी म्हणून फादर वाचप करता न्हू, देवाचें उतर आसता न्हू. आसता आमकां देवाचें उतर. फादर सांगता तोंडानसून. जोआ बॅप्टिस्तान केन्ना आसता न्हू तो, तेन्ना तोय सांगता. तरी पूण आमी तेंच करता. आमी तें आतां सोडून दिवंक जाय. जोआ बॅप्टिस्ट आमी तांकां कोण करता तांकांय सांगूंक जाय, हे बाबा बायबलान ना. बायबलान अशें बरोवंकूच ना बायान उडक्यो मारल्यो म्हणून. बरयला बाय आहा, बायबलान बायो आहा. तो कुसो आहलो न्हू एलिझाबेथीचो. अशें आमचें पळय मायंडसेट जालेलें आसा. आमी तें आतां एक एक सोडून दिवंक जाय. राग येयला जाल्यार सॉरी आं. पळय जुवावाचे सीस जेजू सची आयले आनी ताणें विचारलें, आमी आनी फारीशे उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिना ते कशें? क्वेश्चन मार्क घातला. आनी मागीर सांगता, आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसासोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्या त्याच्या सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावलो आनी तेन्ना तो उपास करतलो. कितें म्हणटा, न्हवरो म्हणजे कोण? जेजू. आमी जेजू आमच्या संगता आसतासर आमी उपास करतली ना न्हू. आमच्या संगताक आहा. सिसांनी पळयल्या न्हू तुमी, 3 वर्सां जेजू वांगडा काम केलें. जेजू आहा म्हणून ते आपले तेंच्यांनी मोतीन घेवंकूच ना देवाचें उतर. कितल्यो मिलाग्री केल्यो पूण तेंच्यांनी मोतीन घेवंक ना. जेन्ना तेंचेर प्रसंग येयलो ते याले न्हू, पडले न्हू, भियाले जेजूक मारूंक वयताना. तेन्ना कितें जालें, न्हवरो आसा सो तुमी उपास करचे ना. तेंच्या जेजू सांगाताक आसलो, ते भियोंक नासले. जेजूक घेवन ते जेजू वांगडा खंय वयता थंय ते जेजूच्या फाटल्यान वयताले. खंय जेजू व्हरता थंय वयताले ते. आमी तशीच न्हू, खंय वयता थंय धांवता मागण्या. पूण समजणी ना. न्हवरो तो सांगाताक आहा जाल्यार आमकां उपासाची गरज आसा. न्हवरो म्हणजे जेजू. ताका तर काडून व्हरात जाल्यार मागीर आमी उपास करतली. आमच्या सरशिलो हो उपास. आनी हांव तुमकां सांगतालें कितें, हांवें कित्याक सोडला उपास. हांव अशेंच सांगतालें, हांव उपास करता. तुमी जाणा न्हू, कोणागेर गेले म्हणटकू, कोणागेर मागण्यांक गेली, कोणागेर चावटाक गेली, तेन्ना ती कितें करता, आमकां जेवणाक दवरता. मागीर जेवणाक दवरली म्हणटकू कितें सांगचें पडटा, हांव जेयना. कित्याक जेयना? उपास म्हाजो. हांवें खंय घेतली मजुरी? आंगोरूच घेतली. हें उतर म्हाका मेवलें. मागीर हांवें उपास म्हटलें आनी म्हाजी मजुरी आंगोरूच घेतली. मागीर म्हाका कितें जालें, तरी करतालें उपास करतालें न्हू. मागीर हें मेवलें म्हाका, हांव जुवावाचें शीस न्हू, हांव जेजूचें शीस उपास करिना जाल्यार हांवूय करिना. तेन्ना म्हाका हें उतर मेवलें. तेन्ना हांवें उपास सोडलें. तुमी सोडूं नाका. हांवें म्हाका स्वत मेवलें म्हणून हांवें सोडलें. नाल्यार हे भयणी सांगलां आमकां उपास करूं नाका म्हणून. हांवें तुमकां उपास करूं नाका सांगलां. हांवें सांगलां उपास कहो करूंक जावो तो तुमकां शिकयला. हांवें म्हाज्या पदोचें कांय सांगूंक ना. हांवें सगळें बायबलांतलें सांगलां. आनी हांवें ताका लागून हांवें उपास सोडलो. म्हाका जेजू लागलो. एक दीस म्हाका काना कडेन येयलो आनी हांव उपास करतालें. काना कडेन करून येयलो आनी म्हणालो, कितें जाणाय, आजुनूय तेंच करताय? हांवें 40 वर्सां 40 दीस हांवें तुज्या पासून उपास केलो मुगो. 40 दीस आनी रात हांवें उपास केलो आनी आजुनूय तोच उपासान आहाय. हांव सॉरी जेजू म्हटलें आनी नाका. तेन्नाच्यान हांवें उपास सोडलो. आनी हें मेवलें म्हाका कोटेशन. कित्याक जुवावाचे सीस उपास करताले, जेजूचे सीस उपास करिनासले. न्हवरो आमच्या सांगाताक आहा जेजू जाल्यार आमी उपासाची गरज आसा ना न्हू. ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा. आमी कितें करता, कोणाक पयलीं हें करता आमी. आमकां जाय शिकून तुमी हें करूं येता नो, चॅक करूं येता बायबलान. कित्याक आमकां जेजू सांगता तें करपाचें काय आमी
मनशां सांगता तें करपाचें. जेजूचे शीस काय जिवाचे शीस आमी ते आमचे दवरलेले आसा. आमकां कितें बरें कितें वायट तें दवरलेलें आसा. आमी चूज करूंक जाय आमकां कितें बरें आनी वायट तें. आमकां तर बरें जाय देवाच्या उतरान, वायट जाय सैतानाचें. आमकां 2 ऑप्शन आहा. आमकां कितें सांगता देव बरें आनी वायट चूज कर म्हणटा न्हू. तुमचे कडेन दोनूय दवरलेले आसा. ड्युटोनॉमी 30:19 बरयल्लें आसा. आमी मुद्दाम वाचया. हें आमकां गरजेचें. कित्याक ड्युटोनॉमी चॅप्टरान न्हू आमकां सारकें स्पश्ट बरयलां देव आमकां कितें वेंचून काडा म्हणटा तें. ड्युटोनॉमी 30:19. दुसरी सुमोत कोंकणी बायबलान 2 सुमोत 30:19 पळोवया. कितें म्हणटा देव. आयज स्वर्गार आनी संवसारान तुमच्या विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करता. जिवीत वा मरण, आशिर्वाद वा श्राप तुमच्या मुखार हांवें घातला. तो जिवीत वेंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद. कितें सांगता देव आमकां ह्या स्वर्गार आनी संवसारान तुमच्या भितर गवाय दिवंक येयला म्हणटा. तुमकां कितें वेंचून काडा तें देव सांगता आमकां. आमचें दवरलेलें आसा. आमी कितें वेंचून काडटा. आमकां कितें नाका तें वेंचून काडटा न्हू. देव आमकां खूब सांगता जिवीत वेंचून काडा म्हणटा. जिवीत म्हणजे कोण. जेजू. जिवीत म्हणजे जेजू. ते उतर जावन आसलें पयलीं 1:1 न्हू. जॉन 1:1 आहा न्हू. उतर जावन आसलें देव शॉप आनी शॉप जावन आसलो देवा सरशी आनी तो जावन आसलो जिवीत वाकड्या मनशा कुळाक. तें कितें जिवीत कोणाक आमकां सगल्यांक. आनी कितें सांगता हांगासर तो आपूण तुमच्या आयज स्वर्गार आनी संवसारान तुमच्या विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करता. जिवीत वा मरण, आशिर्वाद वा श्राप. आमकां कितें जाय. जिवीत वा मरण. कितें दवरलां आमचेर. जिवीत वा मरण, श्राप वा आशिर्वाद तुमच्या मुखार हांवें घातला. तो देव आमकां कितें सांगता. देव पळय खूद आमकां हेल्प करता. देव पळय खूद हेल्प करता न्हू आमकां. कितें वेंचून काडा तें देवूच सांगता आमकां. देवा कडेन जाता न्हू सगळें म्हणून देव सांगता. आमी जाणा न्हू आमी कितें वेंचून काडटली देवाक पयलींच खबर आहा. ताका लागून तो पयलींच सांगता तुमकां कितें जाय तें. आमी काडटली आहली शिरापूत वचून न्हू. आशिर्वाद काडटली आहली आमी ना न्हू. देव आमकां खूब सांगता जिवीत वा मरण. आमकां कितें जाय आमचें दवरलेलें आसा. देव खूब सांगता जिवीत वेंचून काडा म्हणटा आमकां. जेजूक वेंचून काडा म्हणटा आमकां. देव खूब सांगता म्हाका वेंचून काडा हांव तुमकां सगळें दितलो म्हणटा. संवसार तुमकां दिना पूण हांव तें तुमकां सगळें दितलो म्हणटा. आमचें दवरलेलें आसा. आमकां कोणाचेर विस्वास दवरूंक जावो कोणाच्या उतराचेर तें आमचें दवरलेलें आसा. आमकां कितें जाय जिवीत न्हू जेजूक वेंचून काडूंक जाय. थँक्यू जिजस. आनी आमी कितले जाणां म्हणटा आमचो फुडार देवाच्या हातीन आहा. कितले जाणां म्हणटा आमचो फुडार देवाच्या हातीन आहा. कोणूच म्हणना. सगळीं जाणा न्हू आमच्या हातीन आहा म्हणून. तो वाचला न्हू प्रोवर्ब 18:21. सगळे आमचे जिबेर आसा. आमच्या देवाच्या हातीन ना. आमी म्हणटा म्हाजो फुडार देवाच्या हातीन आहा. देवाक जाय तें कर. ना देवान ऑलरेडी सांगला जिवीत वेंचून काडा. तुमकां कितें जाय तें न्हू. देव सांगता जिवीत काडा वेंचून. आमी कितेंय काडूंक शकना. देव खूब सांगता तें आमी देवाचें उतरूच आयकूंक जाय. आमचें करूंक जाय शाणपण ना. ताका लागून तो आमचो फुडार आमच्या हातीनूच आसा. आमी कितें उलयता तोच आमचो फुडार. आमकां कितें जाय तें आमी घेतली. मरण वा जिवीत, आशिर्वाद श्राप देवूच सांगता तर आमी करूंक जाय न्हू. देवाचें उतर आयकूंक जाय न्हू आमी. आमकां आयकना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. आयकना जाल्यार तो आपल्या वाद्याची म्हणटा. तो आपल्या तुमी जाल्यार ते आपल्या वाद्याची जाल्यार म्हणटा. तो आयकना जाल्यार आमी वाद्याची जावंक जायी. देवाच्या उतरान आमी रिगोवंक जाय.
देव आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. देवा कडेन सगळें जाता आमच्या आनी कोणा कडेनच जायना. देव आमकां खूब सांगता न्हू. आपूण तुमी सगळीं वजन व्हांवतल्यान मॅथ्यू 11:20 वजन व्हांवयतल्यार म्हजेशी या. आमकां कोण तरी सांगता तुमचो इतलो भार आहा म्हजेशी यो रे. पूस सांगता तुजो, घोव सांगता, कोण तरी बापूय सांगता यो रे तुका चड वजन आहा रे म्हाजेशी यो रे. सांगता केन्ना आमकां? कोणूच सांगचो ना. वो एकटोच सांगता आमकां पळय तुजे जो गोश्टूक व्हांवयताली वजन व्हांवयतालें म्हजेशी या. हांव तुमकां समाधान करतलो. कोण सांगता समाधान दिता आमकां संवसारान? फकत देवाचें उतरूच आमकां समाधान करता. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर चड चड आमी शिकत रावूंक जाय. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वाडटा तेन्ना आमचो आत्मोय वाडटा आनी आमची कूड अस्कोच जावंक पावना. आमचे कुडीक घोटाय मेळटा. सांगला न्हू तुमचे सगळे घाये पेकयतलो म्हणटा तो. तेन्ना तुमी सगळे आपले आपूण सांगता ते भाशेन चलशात आनी करशात जाल्यार. आयज तुमी कितें शिकल्या कळ्ळें न्हू? कितें तरी शिकल्या न्हू तुमी उपासा बद्दल? उपास करूं नाका म्हणिना. उपास करा तुमी. उपास करूंक जाय. उपास करा. पूण कसलो उपास शिकयला न्हू? कसलो उपास तो उपास तुमी केल्यार तुमचो उपास बाप आनी तुमी पळयतल्यान म्हणटा आनी तुमकां मजुरी स्वर्गारसून मेळटली. आमकां संवसारान मजुरी जाय जाल्यार तुमी सगल्यांक सांगात सुट्टल्यान म्हाजो उपास. संवसाराचे तुमी इनाम घेतल्यान वो बापाक आमचो उपास मानना. आनी उपास करता तेन्ना तुमी जाणा न्हू डोंग्या भाशेन करूं नाका. तोंडां काळी बिळी फ्रेश राव. म्हाजो उपास म्हणून दाखोव नाका. सगळें तुमकां देव दितलो म्हणून आशिर्वादान बोल्ला म्हणून तुमी आर्गां दिवंक जाय. आनी आमकां ऑलरेडी उपासाच्या वक्तार आमी दिता तेन्ना आमकां ऑलरेडी मेळटा. आनी जेन्ना तुमी उपास करता न्हू कहो उपास करता जेन्ना तुमी कुडीचो करता न्हू तेन्ना कितें जाता? कूड तुमकां बगार सांगता भूक लागल्या. आनी जेन्ना तुमी ओतम्याचो करता न्हू उपास ओतम्यांक जेवण दिता न्हू तुका खबर सुद्दां ना तुजे कुडीक भूक लागल्या म्हणून. आसता खबर? एकदां तुमी करून पळया ओतम्याचो उपास. तुमकां कळचें सुद्दां ना. तुमी केन्ना कानाक घालून देवाचें उतर आयकता तुमची कूड बोल्ल्या देवाच्या उतरानूच बोल्ल्या आनी बुकेचो सुद्दां तुका तान बांद ना. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. अर्गा तुका जेजू ह्याच्या दिसा पासून वेळा खातीर तुका अर्गा येता. ह्या भाव भयणांक तुवें कितें तरी आयज शिकयलें बरें तरी तेंच्या काळजान गेलें. आयज आमी कसलो उपास करूंक जावो कितें करूंक जाय तें तुवें तांकां शिकयलें म्हणून तुका आमी आर्गां येता. थंयच सोम्या तुका आर्गां येता. हांगा आसलेल्या सगळ्या भाव भयणांक तांकां तुज्या मोगान बोल्लाय आनी तेंचे कान तुवें सोम्या उक्ते केलाय देवाचें उतर आयकूंक सारकें आनी आपल्या काळजान सोम्या रिगोवन दिवंक दुसऱ्यांकूय सांगपाक तांकां तुवें घटाय दिल्या बळ दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गां येता. मागण्या हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला. आमेन.